सांकवाळे आयज गोयच्या सांत जोसेफ वाझ हाची परब मनयली। व्हड्या संख्येन भाविकांनी उपस्थिती लायली। पळयात काय भक्तिमय खीण। प्रेषित सेंट जोसेफ वाझ हांचे फेस्त ओल्ड सांकवाळे चर्चीन व्हडा उमेदीन आणि भक्तिभावान मनयले। गोय आणि दमनाच्या आर्च डायोसिसाचो आश्रयदातो आशिल्ल्यान सेंट जोसेफ वाझांचे लोक भक्तिभावान दर्शन घेवपाक येतात। सकाळी हाय मास मनयले। आयज हांगासर आमी पळयता कितलो लोक हांगासर फेस्ताक आयिल्लो आसा। इतलो मोग जे वाज आमचो गोंयचो एक स्थान जाल्लो आसा आनी आमकां एक बरी उमेद आसा, कित्याक आमचो गोंयचो एक स्थान जावन आमचें नांव आमचें गोंयचें नांव इतलें वयर दवरलेलें आसा। हांव आमच्या सांकवाळच्या ज्या लोकांच्या आमच्या कोर्तारी कॉन्स्टिट्युन्सीच्या लोकांच्या आदाराचेर हांव एक सांगूंक सोदतां की हांगासर 9 दीस इतलें जे नोयना जाली आनी आयज तेचें फेस्त जाता। इतलो लोक येयलो, आतां सादारण सांगला इतलो लोक येयलो, विजीट केलें, कित्याक इतलो आमचो एक गोंयचो सांत जावन आसा सांत जोसेफ वाझ। आमच्या दोन प्रांताच्या आस्कऱ्याची दोगाची परब सगळ्या आमच्या गोंयच्या आवडत्यांक, सगळ्या बऱ्या मनाच्या मनशांक देवाच्या आशिर्वादान कृपेन भरलेली घेवन जोसेफ वाझाची परब सगळे धर्माचे पासून आमचो वेगळोचार विसरून कडेक धरून एकठांय येवपाचे आनी सगळ्यांच्या मनाचेर आमच्या भागीवन सांत जोसेफान उजवाड घातल्या प्रमाण हांव आयच्या दिसा खेरीतपणी मागलां, कारण शेवटाक आमी सगळे गोंयकार आनी आमचो सांत जोसेफ वाझ हो एकामेकाचो एकवट परगटूंक धर्म परगटूंक गोंयचो गांव सोडून कानारान गेलो, उपरांत श्रीलंकान गेलो आनी आयज ताका इगोज मातीन 9 वर्सां जालीं सांत म्हणून परगटलो 2015 वर्सां। आमचो गोंयचो सांत आनी देखून आमकां आमचे सगळे लोक मानतात आनी कुशलकायेन दिसात पासून आयले फेस्तां दिसात नव्याना कितले लोक आयिल्ले आनी म्हजें एक मागणें की आमची गोंय आशिल्ली तशें दवरपाचें आनी शांतीकाय सगळ्यांक पावपाचें, कित्याक आयज कितें चलत तें आमचें बरें न्ही। गोवा 365 खातीर हिरू महाले, गौतमी गांवकार आणि निखिल जल्मी।